नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत प्रतिभावन शिक्षण तज्ञ आसून लेगीत गोंय विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाच्या मल्लाळींची नियुक्ती कित्याक? गोंय विद्यापीठा संदर्भात चवकशी करपी तज्ञांचो प्रश्न. रेंट कार हो घोटाळो सिनेमा काडपाची घोशणा करपी मंत्र्यान एजंटा वरवीं लोकांक घातल्या तोपी विजयाचो आरोप. आपल्या जनता दरबाराक लागून भाजपाचे खंय मंत्री आनी आमदार लागले कामाक भाजपाक टोमणे. सोमारच्यान सुरू जावपी पावसाळी अधिवेशना खातीर 4119 प्रश्न सादर. 789 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रश्न. 16 सरकारी आनी 15 खाजगी विधेयकाचेर जातली चर्चा. फुडले 7 दीस गोंयांत चडटलो उटंगराचो पावस. लोकांनी रावचे सादूर. हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. पालकांक लागून सरकारी शाळा बंद पडटात म्हूण सांगपी मुख्यमंत्र्याचो यू टर्न. आतां म्हणटा पालक खंय सरकारी शाळांक दितात प्राधान्य. श्रावणाच्या आगमनाक कांय दीस उरिल्ले आसतना पणजे मार्केटान पावले रासभर ताजे नुस्तें मोग्यांची दिसून आयली व्हडा संख्येन गर्दी. खासा रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारांत. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांत अध्यापन करपी प्राध्यापकांक विद्यापीठा विशीं आपुलकी आनी विश्वासाची भावना निर्माण जावची ह्या उद्देशान राज्यांतल्या शिक्षण तज्ञांक विद्यापीठाच्या सर्वोच्च कार्यकारी मंडळाचेर घेवपाचें सोडून केरळांतल्या तिगांची मंडळाचेर नियुक्ती करपाची गरजूच कितें असो प्रश्न विद्यापीठांतल्या पेपर फुटी संदर्भात चवकशी करपी तज्ञांच्या समितीन उपरासला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार समितीन उपराशिल्लो प्रश्न विद्यापीठाचो कुलपती PS श्रीधरन पिल्लय हांचे कारकिर्दीचेर लागिल्लो डाग आसा. गोंयांत प्रतिभावान शिक्षण तज्ञ आसून लेगीत गोंय विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाचेर मल्लाळींची नियुक्ती कित्याक असो प्रश्न गोंय विद्यापीठा संदर्भात चवकशी करपी तज्ञांचे समितीन उपरासला. जेन्ना एखाद्रे दिसाळे अशे तरेचो प्रश्न विचारता तेन्ना तुमी हातीनान घालून बसचे परस ही खंत राज्यपाला मेरेन कित्याक पावयली ना अशें चवकशी समितीन कुलगुरूक विचारले. 23 मार्च 2025च्या आयतारच्या दिसाळ्यात गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी दी केरळा स्टोरी ही कथा प्रकाशित केल्ली. ते उपरांत उच्चस्तरीय चवकशी समितीचे मुखेली न्यायाधीश RMS खांडेपारकार हांणी कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां आफोवन हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. उच्चस्तरीय चवकशी समितीच्या अहवालांत हे विशीं नोंद आसा. आपल्या कार्यकाळान आपणे केरळियन शिक्षकाची नेमणूक केली ना, पूण EC सदस्यांची नेमणूक कुलपती ह्या नात्यान राज्यपाल करतात अशें कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी सांगला. गोमंतकाच्या भूमिकेची चवकशी समितीन केली तोखणाय. मनमानी आनी विद्यार्थिनीक पेपर सोडोवपाक मजत करपी सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकाचेर कारवाय करपाक विद्यापीठाक अपयश. प्रणव नायकाचेर 3 सप्टेंबर 2024 ते 15 मार्च 2025 मेरेन कसलीच कारवाय कित्याक केली ना हे विशीं जबाब दिवपाक विद्यापीठाक अपयश. गोमंतकान हो मुद्दो उखलून धरल्या उपरांत विद्यापीठाक जाग आयली. फकत गोमंतकानूच ह्या मुद्द्याक हात घातिल्लो. विद्यापीठान ह्या म्हत्वाच्या गैरव्यवहारा कडेन आडनदर करून एक प्राध्यापक विद्यार्थिनीक मजत करता हे कळूनय हे प्रकरण गंभीर्यान कित्याक घेवंक ना? विद्यापीठाक शिस्त पाळपाक अपयश आयिल्ल्यान एका दिसाळ्याक हे विशीं भूमिका घेवची पडली. प्राध्यापक एकामेकाच्या कॅबिनात यो वच करीत आसतात अशें म्हणून कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी ही गजाल वयल्या वयर हाताळ्ळी. कुलगुरूंच्या मळमळीत भूमिकेचेरय चवकशी समितीच्या अहवालांत गंभीर टिका. प्राध्यापक आनी शिक्षक कसलेच आडखळी शिवाय एकमेकांची कॅबिनां उक्ती करपाक शकतात अशें कुलगुरूंनी गृहीत धरले जाल्यार प्रणव नायकाड विद्यापीठ कितें म्हणून कारवाय करतले अहवालांत प्रश्न. चवकशी करचे पयलींच कुलगुरून प्रणव नायकाक नितळ आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र दिवन सोडिल्ले. जे विद्यार्थिनीक हे गजालीचो लाव मेळ्ळा तिचेर मात अजूनय कारवाय जाल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडले 7 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच येलो अलर्ट लेगीत जारी केला. 1 जून सावन आतां मेरेन 60.77 इंच पावसाची नोंद जाला. जाल्यार सगळ्यांत चड पावस सांग्यार पडला अशी माहिती हवामान खात्यान दिला.
फाटल्या दिसांनी पावसान बरोच नेट धरलेलो आणि मदींच आता ह्या दिसांनी परत एकदा पावस मदी विश्रांती घेऊन पावस येता। तशेंच आता हवामान खात्यान आयज परत एकदा अपडेट दिल्ली आसा की 17 जुलय ते 25 जुलय मेरेन म्हणजे हो जो येता तो फुल आठवडो येता ते फुल 7 दीस पावस गोंय राज्यान येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान दिल्लो आसा। आणि तशेंच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 1 जून पासून आजून मेरेन जो सिजनल जो पावस असता तो पावस अजून मेरेन 60.77 म्हणजे 60.77 इंच पावस पडलेलो आसा। आणि सगळ्यात चड पावस जो ह्या काळान पडला तो सांग्या भागान पडला आणि हो जो पावस आसा तो 82.24 इंच म्हणजे 82.24 इंचीस हो पावस सगळ्यात चड खंयच्या म्हालान पडला म्हणटा तो सांग्यार पडलेलो आसा। सो आयची महत्वाची बातमी म्हणजे येता ते फुडले 7 दीस IMDन येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर। पालकांक लागून सरकारी शाळा बंद पडटा म्हूण सांगपी मुख्यमंत्र्यान आता U-टर्न घेतला। आता मुख्यमंत्री सांगता पालक खंय सरकारी शाळांक प्राधान्य दितात म्हूण शेनवारा नाविली सरकारी शाळेच्या 10वींत उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयलो। बरेचशे फावटी पयलीं पेरेंट्साची संकल्पना आसताली गव्हर्मेंट म्हणजे दुय्यम, आता बदलल्या आणि गव्हर्मेंट हे एक नंबराचेर जावपाक लागला हे पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता। आणि हांव मुद्दामून आमची बरीचशी भुरगीं जी डिस्टिंक्शन्स आयली आणि विशेष करून आमचे पयले आनी दुसरे आयिल्ले भुरगे, पयले आयिल्ले ताचें नांव कितें साईराज गावडे आणि दुसरे आयला ते आमचे श्रावणी परवार। हांव दोगूय भुरग्यां खातीर सांगता मुद्दामून जर तेंच्यांनी MBBSाक एडमिशन मेळयलें मेरिटाचेर गोवा मेडिकल कॉलेजीत जाल्यार तांची पूर्णता फीस हांव फारीक करता। तांकां लागपी फीस जी आहा फर्स्ट इयर पासून लास्ट इयर पर्यंतची फीस हांव फारीक करता आनी ते सगळे फीसचे हांवें मुद्दामूच सांगलें कारण कशें आसा तर आमचे श्रावणी गावडे आणि परवार ही दोगांय जाणां जी आयल्या घडये कदाचित पेरेंट्सा कडेन म्हणजे MBBSाक वचूंक काय नाका हो तांकां जर प्रश्न पडटा आसत आणि तो खरें म्हणजे गव्हर्मेंटांतल्यान आमी फीस दिता पण पयलीं आमकां पे करची पडटा आनी मागीर स्कॉलरशीप दिता म्हणून ते सुद्दां बर्डन तांचेर घालपाचें ना म्हणून हांवें सांगलां। कारण बरेचशे फावटी बरेच जर पेरेंट आसूं थंय तूं MBBSाक चड फीस आसतली इंजिनियरिंगाक चड फी आसतली म्हणून तूं कोणीच आपल्या पेरेंट्सांनी किंवा भुरग्यांनी विचार करचो मुद्दामून सांगता पयशां खातीर कोणाचें एड्युकेशन उरना। गोवा स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर मुद्दामून तुमी चलात आमी जर कोणाक प्रॉब्लेम आसत जाल्यार आमच्या ऑफिसाक चलात। गोवा स्कॉलरशीप हो सिंगल पोर्टल काडला 10वी आणि 12वीक आसतले म्हणजे 10वीक सुद्दां जर तुमी 1000 रुपया फीस भरता आसत जाल्यार ते सुद्दां तुमचे परत मेळटा। येवपी सोमारच्यान म्हळ्यार 21 जुलयच्यान पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जातली। हे अधिवेशन 15 दीस म्हळ्यार 8 ऑगस्ट मेरेन चलतले। ह्या पावसाळी अधिवेशनात वट्ट 4119 प्रश्न आसतले जातूंत 789 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रश्न आसतले। 16 सरकारी आणि 15 खाजगी विधेयकां सादर जातली। विधानसभा अधिवेशनाचे सुरवातीचे 3 दीस अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जातली। 21 जुलय पासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा। हे जे अधिवेशन आसा ते 15 दिसांचें अधिवेशन आसा। 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट हे अधिवेशन चलतलें आणि हितून भितर आमी आयकले खुबशे अशे जे विरोधक आमदार आसात तेंचें म्हणणें अशें आसा की हे जे अधिवेशन आसा ते फक्त 15 दिसांचें दवरलां आणि तेंचो डिमांड आशिल्लो की अधिवेशन आनीक व्हडलें जावचें पूण जे सभापतीन हे जे अधिवेशन आसा ते फक्त 15 दिसांचें आसतलें अशें जाहीर केल्लें आसा। आनीक हे 21 तारखेच्यान स्टार्ट जातले जाल्यार ह्या अधिवेशनाक जे टोटल क्वेश्चन्स येयल्यात जे सरकारी आनीक तशेंच विरोधकांचे जे आमदार आसात तेंचे कडल्यान जे क्वेश्चन येयल्यात ते टोटल क्वेश्चन आसा 4119 टोटल क्वेश्चन जाल्यार जे स्टार्ट क्वेश्चन म्हणजे तारांकीत क्वेश्चन 789 789 हे स्टार्ट क्वेश्चन आसात। तशेंच अनस्टार्ट क्वेश्चन 3330 हे अनस्टार्ट क्वेश्चन आसात। जाल्यार
टोटल हितून जे गव्हर्मेंट बिल्स आसात ती 16 गव्हर्मेंट बिल आसात आनीक 15 प्रायवेट मेंबर बिल आसात आनी हितून भितर पयलीं जे 3 दीस आसात ते पयलीं 3 दीस बजेटाचेर तेजे डिस्कशन जावपाचें आसा. सो अशी म्हायती आयज आमकां विधानसभेच्यान मेळिल्ली आसा. सो 21 तारीख ते 8 ऑगस्ट हे 15 दिसाच्या अधिवेशनाक टोटल 4119 क्वेश्चन्स येयल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. नुस्त्या बगर गोंयकारांक उणी चलना हें सामकें खरें. तातले तातूंत जून आनी जुलय हे 2 म्हयने नुस्तेमारीचेर खरबंदी आसता. पूण अशें आसतना शेनवारा पणजे नुस्त्या मार्केटांत व्हडा प्रमाणांत ताजें नुस्तें उपलब्ध आशिल्ल्यान खवयांची मात बरीच गर्दी दिसून आयली. पळोवया पुराय बातमी. नुस्तें असल्यार गोंयकार वीर, नुस्तें नासल्यार गोंयकार वीर अशें कवी बाकीबाब बोरकारांचें कवन नेमक्या सुवादीक अशा नुस्तें मार्केटाच्या गर्देक पळयल्यार खरें थारता. श्रावण म्हयन्याक कांय दीस उरिल्ले आसतना ताजी सुंगटां, चणक, वेल्ल्यो, बांगडे, पापलेटां, विसवण आनी हेर सगळे तरेचें नुस्तें शेनवारा सकाळीं पणजे नुस्तें मार्केटांत उपलब्ध आशिल्लें. नुस्तेंमोगांनी आपलें आवडटें नुस्तें घेवपाक गर्दी केल्ली तेन्ना दर एकलो पणजेकार आयज सुरबूस आनी रुचीक अशा नुस्त्यांच्या जिन्साचो आस्वाद घेवपाक गुल्ल आसतलो हातूंत दुबाव ना. खूब तेंपान मार्केटान मातशी गर्दी आहा न्ही गो आज. गोमंतक टीव्ही खातीर संपादक संचालक राजू नाईक. रेंट कार हो घोटाळोच आसा. अयोध्येचेर सिनेमा काडपाची घोशणा करपी मंत्र्यान एजंटा वरवीं लोकांक तोपी घातल्या. ताका लागून ह्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. दुसरे वटेन आपल्या जनता दरबाराक लागून भाजपाचे मंत्री आनी आमदार खंय कामाक लागिल्ल्याचे विजय सांगता. शेनवारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन विजयान वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर उलोवप केलें. रेंट कार हो घोटाळोच आसा. अयोध्येचेर सिनेमा काडपाची घोशणा करपी मंत्र्यान एजंटा वरवीं लोकांक तोपी घेतिल्ल्याचो आरोप करीत ह्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. दुसरे वटेन आपल्या जनता दरबारात लोक आपल्यो समस्या आनी प्रस्न घेवन येतात ते पळोवन भाजपाचे मंत्री आनी आमदार कामाक लागिल्ल्याचे विजय सांगता. आज अनाउन्समेंट आयिल्लो आहा. कितें अनाउन्समेंट आयला की रेंट कार म्हणटा ते आनी बंद म्हणून. हांव चार्ज करता की रेंट कार म्हणटा व्हडले स्कॅम. जे रेंट कारान आज जे पयशे कलेक्ट केल्या जे एजंट्स अपॉइंट केल्या सरकारान. खंय अपॉइंट केल्या? मडगांवां, म्हापश्यां, पणजे, वास्को अशे अपॉइंट केल्ले आहा. तांचे कडेन एक मनशा कडच्यान 1 लाख रुपया घेतले की तुका आपूण रेंट कार परमिशन दितलो म्हणून. एक एजंटान 300-400 लोकां कडच्यान पयशे घेतले. आनी आतां सरकारान डिक्लेअर कितें केलां की रेंट कार पॉलिसी जाली बरी म्हणून. आज लोक म्हजे मनान आयिल्ले आहा की आमी पयशे मागूंक जर गेले जाल्यार एजंट सांगता आपल्या मंत्र्याचे PA दिल्या. मंत्र्याचे PAचो जाल्यार नंबर दिता म्हणल्यार पयशे घेतिल्ले कॅशान. सो दीस इज अ मॅसिव स्कॅम. आनी मंत्री कितें सांगता? आपूण राम मंदिराचेर पिक्चर काडटा. काय बरें तें पळय तूं. राम मंदिर आनी राम राज्य म्हणटा तें सत्याचेर आधारीत राज्य. हातूंत सत्य कांयच दिसना. सगळें असत्य. हे फ्रॉड सगळी कंपनी. लोकांक लुटल्या, तांचे पयशे रिटर्न करना आनी सांगता राम मंदिराचे पिक्चर. काय बरें. म्हजो डिमांड आहा हे मंत्र्याक सॅक करचो इमिजिएटली. दुसरे वटेन आपल्याक कोणाचीच एलर्जी ना. अधिवेशनात आपली एकला चलोवची भुमिका नासतली. पूण शत्रू फकत सिनेमात झमक काडिनात जाल्यार विधानसभा सभाघरांनूय न्हिदतात हे आपूण 2012 सावन पळयत आयला म्हणून विजयान विरोधकांक अप्रत्यक्षपणान थोमणो मारला. आता हो जो आमी पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम केला हो पब्लीक आउटरीचा खातीर एक
ओव्हरऑल राजकारणाचेर गोंयांत असर पडला, विरोधकां मदीं असर पडला, रुलींग पार्टी मदीं असर पडला. रुलींग पार्टीचेर जर उलयतलो जाल्यार रुलींग पार्टी सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेवपाक लागली. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्षान बीजेपीन केल्ली एक कमिटी आनी ते कमिटीचो जो एक पॉलिसी डिक्लेअर केली, कॅब एग्रिगेटर पॉलिसी, ही पॉलिसी डिक्लेअर करतकच मागीर एक कमिटी डिक्लेअर केली. म्हणजे कितें विचार करनासतना ह्या सरकारान पॉलिसी डिक्लेअर केली अशें कोण म्हणटा? बीजेपीचोच प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. आनी हे केन्ना म्हणटा? आमचो पब्लीक आउटरीच जातकच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादळ बेळणाच्या क्षेत्रांत सुर्ला पठाराचेर प्रस्तावित पर्यटन रिसॉर्ट प्रकल्प आनी हेर सरकारी प्रकल्पांक कालेचे सरपंच नरेंद्र उर्फ बबन गांवकरान विरोध केल्लो. ह्या विरोधाचो काले पंचायतीन आनी थळाव्या लोकांनी निशेध केला. तशेंच विरोध करप्याचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. ह्या प्रकल्पाक लागून काले वाठाराची उदरगत जातली आनी येणावळ येतली अशें तांचें म्हणणें. सरपंच आसा आमी लेटर केले, आमचे बरोबर सुरज आसा, आमचे बरोबर सुरज वाद सरपंच, आमचे बरोबर विराज आसा, विराज सरपंच तेन्ना. सो हे करता आसतना आमी एक लेटर बरोवन दिल्लें रेल्वे. तुमगे रेल्वे समज कितेंय जर असलें म्हणजे डबल ट्रॅकिंग म्हणटा एनी कितेंय जर समज असलें जाल्यार आमचो काले गांवाचो 100% तुमकां सपोर्ट आसतलो, पूण तुमी आमकां ओव्हरब्रीज करून दिवचो. ही आमची सामकी प्रांजळ मत आसलेलें आनी आमगेली एक सामकी मागणी आसलेली. आनी ती आमगेली मागणी तेंच्यांनी उचलून धरून तेंच्यांनी आयज तो ओव्हरब्रीज साकार करून दिलो. आनी आयज जर समज हेंची सारके मनीस जर समज तेका अपोज करता जाल्यार हेजितल्यान म्हणजे हेच्या निश्चातच हेच ना, असले मनीसच आमकां मेळचे ना. कारण जे मनशांनी आमचे खातीर आयज ओव्हरब्रीज करून दिला आमी तेंका पंचायत इज कंटिन्युअस प्रोसेस. हांव सरपंच आहा, तूं कोणी सरपंच आहा, तुवें तें फॉलोअप करपाक जाय. खंयचेय तर तुगे पर्सनल हेका लागून जर तूं तें आयज आडोवपाक वयता जाल्यार हें तें बरोबर न्ही. तेजेर कर निश्चित करपाक लागून कारण म्हटल्यार गव्हर्नमेंटाचो मोठ्यांतलो मोठो प्रोजेक्ट म्हणटा तो एडव्हेंचर ट्रेकिंग आमच्या हांगा हाडपाक जाता, काले हाडपाक जाता. तो ऑलरेडी ते आतां वायल्ड लायफ म्हणटा ते वायल्ड लायफा पडटा तो प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट जालो. काली पंचायत आसा ती टोटली गव्हर्नमेंटाची पंचायत आसा ती टोटली वायल्ड लायफा पडटा. हे जे गव्हर्नमेंटान जे प्रोजेक्ट हाडला तेजेर ते विरोध करता जाल्यार गव्हर्नमेंटान हेंचेर खर कारवाई करून तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय असो आमी ते प्रेसाचेर निश्चित करता. प्रोजेक्ट आहा तेका अपोज करता अशें म्हणून. पण आतां इश्यू एक जो कितें अनलोडिंग आसा तो काडून सायडीकूच दवर. कित्याक तो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर कोण हो येतलो तो येतलो कोणूय येतलो आतां ती फुडली गोष्ट. पण बाकीची जी घरां आसा जावं आयज कोणाची पयलींच्यान जेन्ना वायल्ड लायफ म्हणटा तेजे पयलींच्यान थंय घरां आसा. आनी आतां समज जर कोणी एक फॅमिलीक एक 4 भुरगीं आसा जाल्यार तेका एक समज एक सायडीक घर बांदपाक जाय जाल्यार तेका तें थंय बांदपाक मेळना. तेका आयच्या हितूर जर वचशीत जाल्यार कोणाक उदक मेळना, कोणाक लायट मेळना, हे सगळी प्रॉब्लेम आहा. आनी त्या खातीर ह्या पंचायतीन मेन म्हटल्यार ह्या बाकी लोकां बद्दल चिंतोन तें कितें तरी तें उलोवपाक जाय आसलें. लास्ट जे आमचे सरपंचान जो कॉन्फरन्साक सांगला पळय सगळे आमकां नॉन गव्हर्नमेंट एक सुद्दां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी आमची कारण आमची एरिया आसा कालीचेर म्हणजे वायल्ड लायफान पडटा. पण म्हाका कळना सरपंच जावन तो इरिस्पॉन्सिबली कशें उलोवंक शकता. कित्याक आमचे कालीचे लोक अशें कितलीं वर्सां जाल्यार झगडटा की आमकां ते वायल्ड लायफ काडा. कितल्यांची तेंची घरान कालेचे लोक कितले गरीब आसा ते कोणाक सांगपाची गरज म्हणजे सामकें हेशें आसा. आनी तेंची घरां सुद्दां वाचोवपाक ते प्रयत्न कितलीं वर्सां तेंचे ऑक्युपेशन शेत बी आसा त्या वायल्ड लायफ काडा घरां हे ते वायल्ड लायफ काडा म्हणून सांगता. आनी सरपंच अशी कशी उलोवंक. बंदर कप्तान खातें म्हणटा न्हंयो आपल्या ताब्यांत आसा जाल्यार नव्या MPA कायद्या प्रमाण मुरगांव बंदर न्हंयांचेर आपलो दावो करता. 105 किलोमिटराची आमची दर्या देग मुरगांव बंदराच्या ताब्यांत आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं नुस्तेकार दर्या देगावेल्यान दर्यांत वयताले, पूण आतां खाजगी हॉटेलकारांनी दर्या देगो आडोवन नुस्तेकारांच्यो वाटो बंद केल्यात. ह्या सगळ्या विशयांचेर संसदेंत आवाज काडटलो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यादो फर्नांडीस सांगता. आमच्यो न्हंयो आतां भायर वचोंक दिवंक उपकारना. आयज ऑलरेडी कायद्या प्रमाणे गेला. आयज COP खबर ना आपूण खंय आहा पळय तो आपणाच्या ताब्यांत कितें आहा पळय ते. आमकां दिसता COP म्हणटा न्हंयो ताज्या हातान आहा. बट ह्या MPA कायद्या प्रमाणे MPD सांगता आपणाच्या ताब्यांत आहा. 105 किलोमीटर आमचो पळय कोस्ट लायन हा तिराकोल टू काबोदराम आनी काणकोण त्या सायडीक ते आयज MPAच्या ताब्यांत. आयजचे पळय
कोस्टल एरिया फिशरमॅनाच्या ताब्यांत हा. आदिसान शेकड्याचे शेकडे आमच्यान दर्यान वचपाक जाता. कोणूय आम जनता दर्यान वचूंक जाता. बट जे पळय प्रायव्हेट लोकांचे पडल्या, जे कंपाऊंड बांदले, 5 स्टारां बांदली, आयज आमकां एक्सेस ना. हें आख्खें गोंयभर जावपाचें. फुडें आमचे फुडले पिळगेन विचारपाक उपकारना तुमी कितें करताले. एटलिस्ट हांव सदां म्हणटा मरणाच्या टायमार आमच्या भुरग्यांनी विचारलें आमचे म्हणपाक जाता आमी फायट मारली. आतां तुमीय फायट मारा. भुरग्यांक सांग जाता कंटिन्यू द फायट. हळदोणचो आमदार कालुसा आड शिस्तभंगाची कारवाय हो पक्षा अंतर्गत विशय आसा. पक्षाचे केंद्रीय फुडारी हो विशय सुटावो करतलो तेन्ना हाचेर आपल्याक आनीक उलोवपाचें ना म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यादो फर्नांडीस सांगता. 7 जुलयाक कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियान कार्यावळीक आमदार कार्लोस गैरहजर राविल्लो. मात 10 जुलयाक भाजपा आमदार निलेश काब्रालाच्या जल्मदिसाक कार्लोसान हजेरी लायिल्ली. ही गजाल गांभीर्यान घेवन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन कार्लोसा आड शिस्तभंगाची कारवाय करपाचें थारायला. हे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक पत्र बरोवन कार्लोसाच्या कर्तुबाची म्हायती दिली. कार्लोसा आड जावपी शिस्तभंगाचे कारवाये विशीं काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय खासदार विर्यादो फर्नांडीसाक विचारल्यार तो म्हणटा हो काँग्रेसीचो अंतर्गत मुद्दो. हाचेर आपल्याक उलोवपाचें ना. आयकात विर्यादो कितें सांगता ते. पार्टी प्रेसिडेंटान लेटर बरयलां एक एमएलएचेर. तुमगे खरें लेटर खरें तुका कितें आयडिया ना. हांव ताजेर कांय उलयना. इट्स अ पार्टी मॅटर, इंटरनल मॅटर. ती म्हाका दिसता कोण पळय आमचे सेंट्रल लिडर्स आहा दे वील सॉर्ट आउट. तूंय त्या प्रोग्रामा इंटरनल हा तूंय त्या प्रोग्रामा आशिल्ली न्ही खंयच्या अमित पाटकराल्या. हांव सगळ्या प्रोग्रामांक सगळ्या पळय जे आमचे पळय संविधान बचाव अभियान पळय आसा हांव सगळ्या प्रोग्रामांक गेला. पूण खरें कितें तुका आयडिया खरें लेटर बरयलां काय. हांव म्हाका कांयच खबर ना. हांवें पत्रांचेर वाचलें बट आय एम शुअर ही इंटरनल मॅटर इंटरनली सॉर्ट जातली. आनी म्हाका दिसता आमची सेंट्रल पार्टी लिडरशीप आहा they will or observer pay ha they will sort it out. But this won't affect upcoming assembly session because ना हांव ताजेर पण म्हाका सिन्स म्हाका म्हायती ना. एक्चुअली हांव बेस्ट हांव पॉलिटिकल हें उलयना ते पॉलिटिशियन उलयता माय ना. एक्चुअली म्हाका खबर ना. कोय विचारना एंड आय डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर ऑल्सो बिकॉज आय थिंक सो 2 मॅच्युअर सिनियर लिडर्स ते सॉर्ट आउट करून घेतले. इंटरनल मॅटर आनी म्हाका दिसता घरांतली बातमी घरानूच सॉर्ट आउट जाते. ऑलरेडी आउट जाली ती बातमी आता ना काय जायना. लेटर कोणी पार्टी प्रेसिडेंट आयडिया एमएलए कित्याक येवन आसलो कार्लोस. ना आय एम नॉट अवेअर ऑफ दॅट थिंग एट ऑल इन्सिडेंट. म्हाका जेन्ना पत्राचेर गमले तितल्याचेरूच नाल्यार तूं कोणाक विचार कोणाक फोन केला कितें विचारला नो. स्मॉल मॅटर्स भितरल्या भितर ते सॉर्ट आउट जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या तळ पयल्या आनी दुसऱ्या माळयेवेल्या सिलिंगांक गळटी लागल्या. पावसाचें उदक जिरिल्ल्यान सिलिंगाचो रंग गेला. एकाद्री दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान ह्या प्रकारान गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या. गोंय ही कलाकारांची खाण आनी ह्या कलाकारांच्या खाणीत आशिल्ले फोंड्याचे राजीव गांधी कला मंदिराच्या सिलिंगांक गळटी लागल्या. तळ पयलो आनी दुसरे माळयेवेल्या कांय रुमांनी उदक जिरता. ताका लागून सिलिंगाच्या भागात उदकाची गळटी लागल्या. गळटी लागिल्ल्यान रुमांतलो रंग गेला. एकाद्री दुर्घटना घडचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान हाचे कडेन लक्ष दिवपाची मागणी कलाकारांनी केल्या. जे पळय राजीव गांधी कला मंदिर आसा ते तुका हे जे कार्यकारी जे मंडळ आसा न्ही ताणें ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. आनी ते लक्ष दिवन बारीक सारीक गोष्टी कितें सारकें हें करून. हय पूण 3.5 वर्सां जाली बॉडी ना थंय. आतां 3.5 वर्सां बॉडी ना जाली तेंच्या हांचे लागून ताका लागून हें गळपाक लागलें. ते लागून तें गळटा पळय नदरेत हाडून हाडून दिवपाक जाय. सो कोणी लक्ष घालचें अशें. एक जो हो आतां कोण रे तो सीएम सीएम आसा तर सीएमान हाजेर लक्ष दिवचें आनी बेगीन करचें आनी ते बेगीन करचें. राजीव कला मंदिर आसा न्ही पावसान आतां खूबच चडशें गळपाक लागलें आसा. हो सिलींग जो आसा न्ही तो कोसळपाक शकता. कॉलेजींतलीं भुरगीं येता स्कुलाची भुरगीं येता
जाणटेली कितें आसा तो प्रोग्राम पळोवपाक येता ते खंयच्या टायमार हो सिलींग कोसळपाक शकता हाजेर हे गव्हर्मेंट आमचो जो आसा सरकारान ताजेर कितें तरी एक्शन घेवचें आनी बेगीनचे बेगीन काम चालू करचें अशें आयकलां काम हे चालू करपाचें आसा म्हणून पूण जितले बेगीन जाता तितली ह्या सीएमान बेगीन तेजेर लक्ष घालचें आनी ह्यो वायट दुर्घटना जावपाची आसा ती टाळची. फोंडा हांगसरले जे राजीव गांधी कला मंदिर जे कलाकारा खातीर एक मोठे वरदान ठरलेले आसा ते गेल्या कांय दिसां पासून ताका उदकाची गळटी लागलेली आसा. ग्रावंड फ्लोर तशें फर्स्ट आनी सेकंड फ्लोरारूय कांय रुमाक उदक गेल्लें आसा आनी ताका लागून सिलिंगा बरोबर कांय ज्यो भिंती आसा त्यो बीन ओली जाल्ली आसा. कांय ठिकाणी हांगा अशें दिसून येता की हांगा एक रूम तर सामको कलर फूल गेल्लो आसा. सो हांगा स्थानिकांनी आनी तशेंच काही कामगारांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हांगा जे उदक गळटा ताका लागून हांगा कला मंदिराचो रंग बीन कांय प्रमाणात गेल्लो आसा. सो एखादी दुर्घटना घडपाक शकता ताका लागून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणी हे कडेन लक्ष दिवपाची मागणी कलाकार तशेंच स्थानिक लोक करीत आसा. कारण हांगा गेले 3.5 वर्सां जाली ह्या राजीव गांधी कला मंदिराक एक जी बॉडी आसता कमिटी आसता एक मेंबरांची कलाकारांची मेंबरांची जी बॉडी आसा ती आजून निवड केली ना आनी ताका लागून हांगा जे चुको किंवा त्रुटी आसा त्यो दाखोवपाक सरकाराक दाखोवपाक कोण ना अशें काही कलाकारांचें म्हणणें आसा. सो मुख्यमंत्र्यान हेचेर लक्ष दिवन जे दुरुस्ती बेगीनच्या बेगीन करची अशी मागणी कलाकार तशें बाकीचे लोक करीत आसा. पुणेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.